कोणी एक ल्हान आमकां सवाल दोसता मुस्तपटी मुस्त जाण्यानी सांगचे हांवें आयकलां फादर मागता मी मागता आनी मागता पूण कांय मेळना कितें मागता आनी कितें आमी मागा जाय आनी मागले आमकां केदाळा मेळटा मेळना जाल्यार कितें आमी करी जाय हे सगळें पवित्रात्मा तुका शिकयता. जर तर तुका पवित्रात्मा वो ना तूं हें सांगचें अशें हांवें मागलें फादर कांय प्रेजन हांवें आतां मिसागवेचें सोडलां नव्यांकरचें सोडलां हांव तें करिना हें करिना हें आमचें साहज. कित्याक आमकां देवाचो वाटो कळीत ना. आमकां कळीत आसा आमचो वाटो मात्र आनी देवाची वाट कोण कळीत करता आमकां. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाचेनो म्हज्या धर्मीक आनी याजकी मिसावांत जायते कडेन प्रत्येक तरां धार्मीक भयणी आमकां थोडे शर्माव दिवंक आपयतात. ते आमकां हर एका धर्मिकांक मंथली रेकलेक्शन आसा. म्हयन्याक एक फावटी एक दीस रितेरी भशेन तातूंत एक नियाळ एक मीस मागीर कुमसारा हे हर एका म्हयन्याक सदां धर्मीक पाद्रींक आनी भयणीक आसचें. आनी आशिल्ल्या कडेन आमकां नियाळ दिवंक आपयत आसतना तांचे कडेन सवाल करीत जाल्यार आमकां टॉपीक खंयचें टॉपीक जाय म्हळ्यार सगळ्यांनी सांगचें एकच टॉपीक मागण्या विशयांत फादर म्हूण. मागणे विशयांत कितलेंय उलयल्यार पावना कितलेंय शर्माव दिल्यार पावना. कित्याक मागणें जावन आसा आमच्या जिवितांत सो एक वांटो म्हणयत आनी तो एक प्रमुख वांटो. आनी मागोवंक आमकां सगळें कळीत आसा म्हळ्यार आमचे समजणे प्रकार कसले मागणे कशें करतात कितें करतात तें हांव नेना. पूण एक ल्हान आमकां एक सवाल दोसता मुस्तपटी मुस्त जाण्यानी सांगचे हांवें आयकलां फादर मागता मी मागता आनी मागता पूण कांय मेळना. हे आमकां म्हज्या प्रकार हरी एकल्याक न्ही भोगुल्लेत. आनी जायते जाण तर आजूय नोवेनाक येतात आनी येतात एकाच एका आशे खातीर तांणी आशिल्ली वस्त मेळोवंक. आनी अशें मागणें कित्याक आमचे देव आयकना म्हळ्यार ताका जायते जाणां जायते कारणां दितात. पूण जर तर देव तुजे मागणें आयकचे तर आमी मागतना खंयच्या स्पिरितान मागता ती एक चड आनी चड प्रामुख्यत. तशें आयच्या सगळ्या वांजेलांत एक अखेरीची एक वळ जेजू अशें सांगता आनी ती वळ जर तर आमकां समजता तर आमच्या मागण्याक एक अर्थ आसता. आनी कसली ती अखेरीची वळ. ताणें सांगलें मागा तुमकां मेळटलें बुडया तुमकां वक्त जातलें सोदा तुमी आनी अखेरीक तो मागले दिता म्हूण सांगना बुडयले उक्ते जाता म्हूण सांगना. पूण तो सांगता कोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितले चड मापान पवित्रात्मा दिना जाय. आतां ह्या पवित्रात्म्याक आनी तुमच्या मागच्याक कितें संबंद. आतां आमकां ह्या पवित्रात्म्याची गरज आसा की आमी विसारली वस्त देवान दिल्यार आमकां खुशी जाता. पूण हो पवित्रात्मा सर दिता की आमी मागल्यार कळ्ळें समजता की तुमकां आनी म्हाका कळीत ना. पूण समजा जाय तर पवित्रात्मा म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजा जाय. जेजू कित्याक आमकां पवित्रात्म्याची चड गरज आसा म्हूण सांगता बाकीच्या वस्तू परस. पळय आमी सगळ्यांक दिता आसतना आमच्या भुरग्यांक बरेंय दिता हांव तें खंडीत तेच सांगता. तुमी कोटी जावन आसुनी तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें तुमकां कळीत आसा तर तुमचो सर्गीचो बाप तुमी मागतना कितलें उदारण बाबा तुमकां पवित्रात्मा दिना जायत. पवित्रात्मो आमकां उजवाड दिता आमच्या जिविताक एक दिशा दिता. आमी कितेंय मागता तर सांबाळ पयले चवथे सांगता आमकां आमच्या मागोवंक कळना पूण आमचे भितर असो तो आत्मो आमकां बापा म्हूण उलो करूंक तो प्रेरीत करता. तशें म्हणून ह्या पवित्रात्म्याक कसली सकत दिल्या देवान आनी ही सकत चड आनी चड आमकां मेळ्ळा जाल्यार तेन्ना आमी कितें मागता म्हणल्यार सो आमकां अर्थ जाता. कितें मागता आनी कितें आमी मागा जाय आनी मागले आमकां केदाळा मेळटा मेळना जाल्यार कितें आमी करी जाय हे सगळें पवित्रात्मा तुका शिकयता. जर तर तुका पवित्रात्मा वो ना तूं हें सांगचें अशें हांवें मागलें फादर कांय प्रेजन हांवें आतां मिसागवेचें सोडलां नव्यांकरचें सोडलां हांव तें करिना हें करिना हें आमचें साहज.
कित्याक आमकां देवाचो वांटो कळीत ना. आमकां कळीत आसा आमचो वांटो मात्र, आनी देवाची वाट कोण कळीत करता आमकां? तो पवित्र आत्मो. तुवें मागची वस्त तुका बरी गी पाड गी म्हणून कोणाक चड कळीत आसा? तुज्या की चड तुजो मोग करच्या सर्गींच्या बापाक कळीत आसा. आनी त्या खातीर ताचे कडेन मागचे पयलें आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागूंक जाय. पवित्र आत्म्या म्हज्या मती उजवाड दी. कितें हांव मागता तें म्हाका गरजेचें गी. तें गरजेचें जाल्यार खंडीत जावन देव म्हाका दिता, कित्याक ताका म्हजी गरज कळीत आसा. पूण तांतूय एक करता देव. देव तें मागल्या बरी तें दिता म्हळ्यार तें कंप्युटरायज जाता. कंप्युटरान आमी कमांड करता आनी कमांड केल्या त्या क्षण तें मेळटा आमकां जाप. पूण देवाची वाटो तश्यो न्ही. देव आमची जायत्या रितीन परिक्षा करता. कित्याक ताका दी म्हणटा थोड्यांक तक्षण दिता तो, कित्याक ताची गरज म्हूण कळटा. थोड्यांक तो इल्लो ताच्या परिक्षा करता कितलें तिरासण तुका आसा म्हणून. कित्याक जायते फावटी तिरासण्यान आमी मागल्यार देव कांय आयकना म्हणना. पूण देवान दिवची आमकां सगळें आमच्या बऱ्याक. मोगाच्या भावा आनी भयणी, 3 काळ आसात. ताका आमी म्हणटा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्युचर. काल, आज आनी फाल्यां. आमकां कालचें कळीत आसा कितें घडून जालां. आयचें थोडें कळीत आसा, घडता घडून आसा. पूण फाल्यांचें आमकां कांय कळीत ना. फाल्यांचें कळीत आसा कोणाक? ताका एकल्याक मात्र. तुका फाल्यां कितें जाय आनी तें फाल्यां कशें तुज्या उपकारा पडटा तें ताका मात कळीत आसा. तुका आज कळोवंक पुरो म्हाका जाय जाय म्हूण, पूण फाल्यां ताचे वयर तुका चड प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तो सगळींचो बाप तुका फाल्यां कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तें दिना. तशें भुरग्यांक जायत्या वस्तूंची आशा आसा. तशें म्हणटा तुमी सकयल वस्तू तांणी आशिल्ले दितात गी. कित्याक तुमकां कळीत आसा सादारण मट्टाक भुरग्यांक कितें गरज म्हणून. सुरी बरी दिसता म्हणून सुरी मागल्यार भुरग्यांक तुमी सुरी दितात गी. कोणी दिता ते ना. तुमकां कळीत आसा सुरी कितें करता म्हणून. उजो बरो आसा म्हणून उज्याक हात घालून भुरग्यांक सोडटा ते तुमी. उदक बरें आसा म्हणून बालदीन तांकां बुडोवंक सोडटा ते ना. शी पळया आमच्या साद्या जिवितांत देवाचो वांटो म्हळ्यार अश्यो. आमच्या भुरग्यांचे बरें आमी आशेता तर आमचो देव ताच्या चड आमचे बरें आशेता. आमकां हर एक लागीं ताच्या मोगान ताचे संबंद वाडोवंक तो जाय जाल्यार सगळें दिता. पूण आमचें तें तिरासण आसा जाय आनी आमी मागूंक जाय पयले पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्म्याची ससाय मागूंक जाय. देवाची वाटो म्हाका समजूंक सकत दी देवा पवित्र आत्म्या. कित्याक तूं जावन आसा गिन्यान दिवचो. म्हाका गिन्यान दिते. तो भाव ती भयण फाड तशें ताचे वयर जतन करता. तांचे कडेन आमी लढाई करचे पयलें इसाऱ्या पवित्र आत्म्या कडेन कित्या खातीर ती पाड. हांव पाड गी ती पाड. म्हाका जाणवाय दी. ती पाड जाल्यार तांकां तूं बरें कर, पूण म्हाका पाड जावंक दिनाका. आनी अशें जाय जाय आमचें जिवीत. ताका कितें जाता आमच्या जिवितांत शांत समाधान येता. देवाचो संबंद आमी वाडटा. मागलें मागना जाल्यार आमी कांय टेंशन घेना. कित्याक देवाक कळीत आसा. देवा हांव तुका समर्पीत करता. तुका बरें दिसता तर म्हाका दी. दिना जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना. कित्याक तूं म्हजो राखताय सांबाळटाय. असले चिंता असले मागण्यांत आमचो स्पिरीट आसा जाल्यार आमच्या मागण्यांत आमी केदांय तिरासन जोडटा. आनी तशेंच त्या मागण्यांत द्वारी आमच्या देवात आमी वाडटा. संबंद बरो जाता. एकामेकाचो संबंद जाता. आमच्या जिवितांत शांत समाधान आनी कितें जाय एकच दिसान आल्यार आनी एका दिसा देव दिता म्हणली पांचशीनी आमचें दिवप जाता. आनी ही पांचशीनी आमी जियेता तर ताचे व्हरतें शांत समाधान आमकां ना. तसलें शांत समाधान जेजू आमकां दिवं दी. आमेन.